75व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोंयकारांक 1 सप्टेंबरच्यान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचे उत्तर मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिला। तशेंच 2022 15 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मोपा विमानतळाचे उक्तावण करतले म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंतान जाहीर केला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम काउन्सिल हाच्या WTTC या सेफ ट्रॅव्हल स्टॅम्प मेळोवपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य असा, हाजी म्हाका अभिमानाची गजाल असा। हाचो परिणाम म्हणून जुलै 2020 ते मार्च 2021 हाच्या मजगती 32,87,000 देशी पर्यटक तसेच 33,000 हे विदेशी पर्यटक गोंयांत येऊन गेल्ले आसा। बऱ्या तरेन हाचो फुडार दवरपा खातीर गोवा टुरिझम मास्टर प्लॅन हाची अंमलबजावणी आमी सुरू केल्ली आसा आणि निश्चितच गोंय टुरिझम फुडें व्हरपा खातीर आमी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे आधुनिक गोंयच्या जीवनातलो एक मानबिंदू ठरतलो। आमी हो पुराय प्रोजेक्ट जो आसा हो 35.22% आतापर्यंत पुराय जाल्लो आसा आणि फुडल्या 15 ऑगस्ट 2022 माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण लोकार्पण जे आसा निश्चितच आमी करतले हाची म्हाका खात्री आसा। आमचे गोंय हे देशातले 100% ग्रामीण वाठारांनी हर घर नल से जल दिवपी नंबर 1 नंबरचे राज्य ठरले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्तुकी जलजीवन मिशनची सुरुवात जाल्यार गोंय राज्याक 50% केंद्राचो आर्थीक आठवो आशिल्लो 145.41 कोटी या प्रकल्पाकूय मेळटा। राज्यातल्या आमी पळयता की पोरणी पायपलायन बदलून नवी पायपलायन घालप हेय काम नेटान सुरू आसा। म्हाका खबर आसा उदक ह्या मनशाच्या जिणेचे मुखेल साधन जावन आसा। गोंयच्या मुक्तीच्या 60व्या वर्सा आमी आसा। प्रत्येक घरापर्यंत आमी नळांतल्यान उदक दिवप हे आमचे कर्तव्य आसा आणि ते आमी करीत आसा। खबर आसा त्या खातीर आज हांव घोषणा करता येता 1 सप्टेंबरापासून आमी 16,000 लिटर पर मंथ हे गोंयकारां खातीर उदक फुकट दिवपाचें थारायिल्लें आसा आणि निश्चितच हाचो फायदो हाच्या मूळ गोंयकारांक प्रत्येका पावतलो आणि हाचो फुकट उदक दिवप हे आमी त्या तरेन हाचो डिसिजनय घेतलेले आसा।